आई हांव क्रिकेट प्रॅक्टिसीक वता गे अशें सांगून तो गेलो आनी परत आयलोच ना। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। क्रिकेट प्रॅक्टिस करपाक वता अशें सांगून गेल्लो 15 वर्सां पिरायेचो धडे पिळयेचो देवांशू चेंदवनकार हाका मरण आयले। 5 इश्ट क्रिकेट प्रॅक्टिस करपाक वता अशें सांगून मंगळारा घरांतल्यान भायर सरले, पूण मैदानाचेर वच्चे बदला त्या 5 जाणांनी मजा करपाचें थारायले। पयलीं शांतीनगरांतल्या पिझ्झा सेंटरात त्या सगळ्यांनी पिझ्झा खाल्लो। ते उपरांत ते सरळ धड्यार धारबांदोड्या न्हंयचेर गेले। थंय ते पेंवतना उदकाची पातळी कळूंक नाशिल्ल्यान 2 जाण बुडपाक लागले। तातूंतल्या एकल्याच्या हाताक झाडाचो खांदो लागलो। ताका लागून ताच्या हेर 3 इश्टांनी ताका रोखडोच थंयच्यान भायर काडलो, पूण दुसऱ्याक उदकांतल्यान भायर काडपाक तांकां शक्य जालें ना। तो खोल उदकांत नाच जालो। हे घडणुके उपरांत भुरग्यांनी भियोन घराक कोणाकूच कितेंच सांगलें ना। ताका लागून त्या वेळार तो भुरगो बुडलो हाची कोणाकूच कल्पना येवंक ना। उपरांत उसरा तो भुरगो बुडिल्ल्याचें कळटाच पुलिसांनी न्हंयेचेर धांव घेतली, पूण तेन्ना रातचे काळोखाचो शोध घेवप शक्य जालें ना। बुधवारा सकाळी पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी न्हंयेत सोद कारवाय केली। रातच्या वेळार न्हंयेचे धुके आशिल्ल्यान त्या भुरग्याचो सोद लागलो ना। सांज वेळा मेरेन सोद कारवाय करून लेगीत देवांशू मेळूंक ना। काळोख आशिल्ल्यान सोद बंद करचो पडलो। आयज सकाळी पुलीस आनी उजो पालोवपी दळान परतून सोद सुरू केलो। ते वेळार कूड उदकांत उफेताना उजो पालोवपी दळाच्या कर्मचाऱ्यांक सांपडली। गोंयांतली आनी गोंया भायली दरेक खबर मेळयात एका क्लिकाचेर। ते खातीर भांगरभूंयचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आनी व्हॉट्सॲप चॅनल फॉलो करात आनी पळयत रावात भांगरभूंय।